MLA Captain Wenzi Villegas, Manadik Soiro, Advocate Clefato Almeida Coutinho, Antonio Leão Fernandes, ZP Colwato, Joseph Pimenta, former ZP, आणि आजच्या दिसाक पुरस्कार घेवपी सगळ्या येवकार आम्ही हांगासर एकठांय जाले गोंय घटकराज मेळलो दीस म्हणून आज पासत न्हू पूण आमकां तांकां पुरस्कार दिवंक जे जण एकल्यान आपले योगदान दिलां आनी गोंयची सुरपाय सांबाळून दवरल्या हांव मागतां सगळ्या लागीं उबी रावूं भायर असलेले आमचे सगळे सोयरे आमचे बँड मेलोडी तांच्या सांगाताक पुरसांव करून धाकटे पोरमाक आमचे ट्रेडिशनल पारंपारीक धाकट्याचे पुरसांव करून ते मुखार सोपतले बँडा लागीं उपकार मागता मोगाल भाव भयणांनो आयज आमकां घटकराज मेवल्यार कितलीं वर्सां जालीं कोणाक खबर आसा कोणाक खबर आसा गोवा स्टेटहूड मेवल्यार आयज कितलीं वर्सां जालीं व्हेरी नायस बरें बरें आसा नॉलेज बरें 30 आनी 9 वर्सां जालीं आयज आमी गोंयकार खुशाल आसात आमकां घटकराज मेवले म्हणून हाच्या फाटल्यान जायत्या जाणांचें योगदान आसा आनी जायत्या जाणांनी आपले रगत आनी आपली घाम वारोयली आजच्या दिसाक म्हणजे आज 30 तारीख मायाची 1987 वर्साक घटकराज मेळून गोवा इंडियेक 25वी स्टेट म्हूण आमकां फावो जाली आजच्या दिसाक आम्ही आमंत्रण दिलां आमच्या सोवय आसा मानादीक सोयरो एडवोकेट क्लाफेतो अल्मेदा कुतिनो ताची ओळख करून दाखयता हाय प्रोफायल आसा बरी 4-5 लायनी आसा क्लाफातो अल्मेदो कुतिनो एक व्यावसायिक advogado 1987 वर्साक तान सगळे राजकारभार नागरिकी ते वावर करीत आयल्या 2024 वर्साक हायकोर्टान सिनियर एडवोकेट म्हूण ताका नेमलो साउथ गोवा ओस्लो पदवी आसलोलो एकलोच advogado आमकां फावो जालो 30 वर्सां वयर ताणें स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल कायद्या वयर शिकवण दिले थोडोच वेळ थोडोच काळ वर तो मुकी जुईज आनी JMFC म्हूण वावुरले ही जुट्टी ताणें सोडून दिली गोंया स्टेट लॉ कमिशनाचेर निकाल आसले
ते आदले साऊथ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशनाचे उद्योग असले आणि उपउद्योग गोवा हायकोर्ट ॲडव्होकेट असोसिएशनाचे गांवचे तशे राष्ट्रवान ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो दोतोर तुका आमी यश उलयता. हांव विनंती करता आमच्या वांगड्यान मुखार येवन आमच्या एमएलएक एक फुलांचो वास आनी मोगाची बॅग आनी शॉल दिवचे. मोठ्यान ताळयो. मागता आमच्या एमएलए लागीं आमचे मुखेल सोयऱ्याक बाबा ॲडव्होकेट क्लाफातो आल्मेदो कुतिनोक एक फुलांचो वाज तशेंच शॉल आनी एक मोगाची बॅग ताका दिवची. वांगड्यान मुखार येवन आंतोनियो लिओ फेर्नांडीस ZP कोलवाचो आखाय एक फ्लावर पॉट भेट करची. तेच परी जोसेफ पेमेंता फॉर्मर ZP बेनावली आखाय आमी आमंत्रण करता. आतांच पावला वांगड्या लागीं उपकार मागता ताकाय फ्लावर पॉट भेट करची. मोठ्यान ताळयो. आता कार्यावळ फुडें वतना आमी आतां उजवाडाची दिवळी पेटयतले जी एक परंपरीक चाल. दिवली उद्देशी आमकां आमच्या जिवितांत काळोखांत आसल्यार उजवाड येता. हाचो हेतू होच म्हाका फुडें सरोन दिवली पेटोवची. मागता देव बरें करूं. भाव भयणांनो, आतां आमी पुरस्कार दिलेले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरगीं जी साबासकी फावो जाल्या जावं ती शिकपाच्या मळार खेळाच्या मळार ओ आदी प्रत्येक वर्साक बाब वेन्झी आमचो एमएलए जानेवारीचे 26 तारखेक भुरग्यांक
शाबासकी फावो करता. आता जानेवारीची 26 तारीख जावन गेली पूण ताच्या उपरांत आता कोणे नामणां मेळयल्यान तांकां शाबासकी फावो करूंक आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. आता आमी 5 भुरग्यांक अवॉर्ड दितले. मागता कॅप्टन वेन्सी वेगस आनी एडवोकेट क्लाफोटो आल्मेदो कुटिनो फुडें सरून पुरस्कार दिवं. आनी उपकार मागता आंतोनियो लिओ फर्नांडीस हाचे लागीं. उपकार मागता जेन्ना नांव काडटा स्टुडंटाचें ताचे बरोबर ताची फामील आसा जाल्यार मुखार येवचें एकूच टायम. पयलो अवॉर्ड आमी दितात मिस ग्रिसेल आंतोनेता आफोन्सो. ताळयो मारच्यो. मिस ग्रिसेल आंतोनेता आफोन्सो पदवीर बसचें. अभिमानान आमी सत्कार करतात मिस ग्रिसेल आंतोनेता आफोन्सो ताचे आउटस्टँडिंग एकेडमिक अचिव्हमेंट securing first rank in the MA English examination April-May 2024. मोठ्यान ताळयो मारच्यो. ताणे MA फर्स्ट रँक हाचो नामणो मेळयला. देव बरें करूं. उपकार मागता पेमेंत जोसेफ फुडें सरून दुसरो अवॉर्ड तुज्या हातांतल्यान. दुसरो अवॉर्ड आमी दितात वायोलेट वालंका डिकोस्टा. फुडें सरचें. वायोलेट वालंका डिकोस्टा. मोठ्यान ताळयो. आयज अभिमानान आमी सत्कार करता मिस वायोलेट वालंका डिकोस्टा for commemorative achievement as a finalist in first edition of CPM competition organized by RAICD Foundation, which is International Institute of Art, Culture and Democracy, held in Bengaluru 26 January या वर्षात. मोठ्यान ताळयो. उपकार मागता ट्रिजा सिल्वा सरपंच कोलवा मुखार सरचे. आमचो तिसरो अवॉर्ड दिवन भाव भयणांनो रेमंड फर्नांडीस बाणावलीचो रेमंड फर्नांडीस मुखार येवचो. रेमंड फर्नांडीस तुमकां खबर आसतली भावा भयणांनो ताचे काळजीदारपणाक लागून वाडये एका घराक उजो लागलो. तेन्ना रेमंडान आपलो जीव रिस्कार घालून उजो पालयलो आनी फुडाराक विद्वास जावचो आसलो तो वाटायलो. खरेंच तुज्या काळजीदारपणाक वालोर फावो. मोठ्यान ताळयो रेमंड फर्नांडीस. उपकार मागता फामील आसा जाल्यार येवची. फ्रेंड आसा जाल्यार येवचें कारण गौरव आमकां अभिमान ताचे फ्रेंड ताचे बरोबर भोंवपी फोटवार येतले उगडो आसतलो सदांच. बरें काम उजो पालोवप म्हणजे फकाण न्हय. फायर ब्रिगेड येय नासतना ताणें उजो पालोवन व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण सालवार केलें. हे ताचे इश्ट फोटो मारून मागता. उपकार मागता. देवर करूं. हाच्या उपरांत मिस्टर फ्लिंग पिटरसन फर्नांडीस हो धाकटो भुरगो मरे. ओय ताच्या काळजीदारपणाक लागून जेन्ना त्या घराक उजो लागलो तेन्ना आपलो आदार दिलो. खरेंच तुमकां वालोर फावो. मोठ्यान ताळयो. आनी ताचे फ्रेंड को फामील आसा जाल्यार ताका फोटवार उबे रावन तेजो अभिमान करचो. आचे ह्या भुरग्यांचे उदाहरण घेवचें
पुलीस येवचे आदी फायर ब्रिगेड येवचे आदी असले केन्नाच इन्सिडेंट गांवांत घडटा जाल्यार मुखार सरचे आनी आदार दिवचो. बाणालकार कोण आनी कोटनाय केन्नाय आदाराक पावबी म्हणून दाखोवन दिवचो. वालोर तुमकां. आता 5वो अवॉर्ड आमी दितात. आपूण सोदतात माचयेर डॉक्टर सुजाता दाबोळकर. डॉक्टर सुजाता दाबोळकर. मोठ्यान ताळयो डॉक्टर सुजाता दाबोळकाराक अभिमान भोगता का सत्कार करून ताचो. फॅमिली कोण आसात जाल्यार येवन जॉइन जावचे. For appreciation award, taka appreciation award in applied research of category at Goa State Biodiversity Conservation Award 2025. taka जायते award मेवल्यात. जायते बरोबर करता. ठीक आमी फुडाराकडे सांगता. देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणांनो, आजची मुखेल कार्यावळ फुडें वतना जे कोणे गोंयचें दायज सांबाळना आनी गोंयचें नांव राखलां तांकां आमी आतां पुरस्कार करतले. ताका तांचो सत्कार करतले. पयलो तुमच्या फुडें येता मिस्टर जेरोमियो आगुस्तिनो सिल्वा. मिस्टर जेरोमियो आगुस्तिनो सिल्वा तुमी आसात. जेरोम येवचो. अभिमान भोगता. कोणूय फामील आसा जाल्यार कोणूय फामील कायद्यान येवंक जाय आसली. व्हडल्यांतलो व्हडलो अवॉर्ड ताका आयज मान आनी रेस्पेद मेळटा. तो जावन आसा 31 शेतकामती आनी दूदकार. भाजीपालो रोवन घरदार चलोवपी. आदली आमची गोंयची परंपरा सांबाळपी. दारां दारांनी दूध विकपी. आनी ताणें गोंयची परंपरा सांबाळून दवरल्या. हे खातीर ताका आमी अभिमान करता. ताचो सत्कार करता. मोठ्यान आनी पावट ताळयो. जेरोम आगुस्तिनो सिल्वा. उपकार मागता. दुसरो पुरस्कार घेता फादर मॅन्युअल पास्कुआल गोम्स. फादराची व्हडवी तुमकां वाचून दाखयतना तुमकांय अभिमान भोगतलो. त्या खातीर मोठ्यान ताळयो मारच्यो. फादर मॅन्युअल गोम्स. फादर मॅन्युअल गोम्स आमकां अभिमान भोगता तुजो सत्कार करूंक. तूं एक ओपन पाद्री, एक स्कॉलर, पुस्तक बरोवपी आनी साबार भासो उलोवपी आमच्या भाणावलेचो. पवित्र पुस्तक कोंकणी बायबल इन रोमी स्क्रिप्ट पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचतात ताचे रूपांतर करपी ऑथरशिप ऑफ 25 अदीक बुकांचो आनी कोंकणी लिटरेचर गोवा कल्चर आनी स्पिरिच्युअल हेरिटेजा पासत जायते योगदान ताणें केलां. रिसिपेंट ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट स्टेट अवॉर्ड ताका लायफ स्टेट अवॉर्ड ताका मेवला. फादर तुका बरें यश येता. जायती जाणवाय आसलेलो पाद्री आमच्या मुखार. देवान तुका भलायकेन दवरचो आनी फुडाराक तुका बरें यश येता. मोठ्यान ताळयो आमच्या फादराक. देव बरें करूं. तिसरो पुरस्कार मेळून दिवपी मिस्टर सेरिफिनो कोथा. मिस्टर सेरिफिनो कोथा. मिस्टर सेरिफिनो कोथा आज अभिमान भोगता तुजो सत्कार करूं. नावस्तीक हॉटेलर, हॉटेलांचो वेव्हार करपी, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आनी उद्योग धाकटे आनी व्हडले हॉटेलांचो एसोसिएशन SMHA गोवा. ताका गोवा टुरिजमाक सस्टेनेबल टुरिस्ट अवॉर्ड फावो जाला.
ताणी जायती मिनती करून पर्यावरण कशें सांबाळचें हाचे वयर जायते शिकवण दिला. ताच्या वावराक लागून गोवा टुरिझम उदीक फुडें गेला. तुका साबासकी आनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो बाब सेरेपिनो कथा हाका. देव बरें करूं. चवथो एवॉर्डी पुरस्कार घेवपी मिस्टर ब्रँडन फेर्नांडीस. ब्रँडन कुशालकाची खबर म्हज्या वाड्यांतलो तांबडे मातयेवेलो जाजूचो चेडो ताची आवय आंतोनेत फुडें सोदता. उपकार मागता ब्रँडन मोठ्यान ताळयो. वळखता तुमी ब्रँडन? वळख नाय गो, टीव्ही चोयनाली फुटबॉल चोयनाली वळखता. अभिमान भोगता ब्रँडन फेर्नांडीस. तूं एक बरो आनी आख्ख्या संवसाराक फामाद जाल्लो फुटबॉल खेळपी. कॅप्टन तूं जाला FC गोवा रिप्रेझेंटींग इंडियन नॅशनल टीम. ताणें नामण्यां जोडल्यात. ISL, AFC, एशियन कप आनी इंटरनॅशनल कॉम्पिटिटर्स ताणें आमच्या गोंयांत व्हडलें नांव हाडलां. आनी तो म्हज्या वाड्यांतलो देखून मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय. देव बरें करूं. ताची मिसीस ताचो बापूय आमचो सगळ्यांचो फेवरेट जाजू संवसाराक ना. ताच्याय पासत आमी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ब्रँडन तुका यश आवड येता. फुडें गोल मारीत राव आनी नांव वयर काडून राव. देव बरें करूं. 5वो पुरस्कार मेळटा Pantaleo Fernandes. Pantaleo Fernandes. अभिमान भोगता. हो पुरस्कार तुका दिवंक फामाद फोटोग्राफर रिसर्चर बरोवपी. ताणें आपलें अर्दें लायफ आमचे गोवा प्रिजर्विंग गोवा हेरिटेज कल्चर सांबाळूंक ताणें बलिदान केलां. ताणें बरयलेले बूक अशे 100 गोवन एक्सपिरियन्सेस. गोवा रिमेंबर्ड ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ऑफ गोवा एंड आनीक वन्स अपॉन अ टायम इन गोवा. ताणें गोंयचे आनीक गोंयची परंपराचो स्वाद उजवाडाक हाडला. आपल्या पुस्तकांनी ताणें फुडाराचे पिळगेक इतिहास दवरला. ह्या खातीर ताका आयज सन्मानताचो कोतात आनी पुरस्कार दितात. मोठ्यान ताळयो अनेक फावट. आतां आमी मातशे पुरस्कार दिवपाक ब्रेक घेतले आनी उपकार मागता फादर मॅन्युअल पास्कोल गोम्स. ताची 2 उतरां आमकां सांग. Marais Captain Ramsey आमचो आमदार मानेस करपाक तुमी उमेदवार मातशे बसलेल्या हेर मानेस्तानो आनी म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो. हांव जाणटो जाला जेन्ना हांव भुरगो आसलो आमचे रिपोर्ट कार्ड पळयतालो. उणें मार्क पडल्यात, खूंय तांबडे पडला तें पळयताले. कितें केलां तुवें? कांय करिना, कांय शिकना म्हणटाले. पूण आतां काळ बदल्लो. आमचो आमदार ताणें चिंतलें तांबडे पडल्यात ते न्हय, खंय बरे गूण पडल्यात, खंय वयर सरला ताका परबी दिवंक, ताका पुरस्कार दिवंक आनी ताका सभे माजार वांकडूंक.
तुका ह्या चिंतपाक लागून हांव काळजांतान बीन वाचतां. म्हज्या मोगाच्यान आज 39वें वर्स आमच्या गोंयच्या राजाचेर मनीस राजीव गांधीन आमकां घटक राज दिलें तेन्ना 25 राजा आमी आहल्या दिला तेन्ना त्या आदी आमकां सुटका मेळ्ळी 1961 वर्साक. सुटका घटक राज सांबाळूंक काम जावना आमचें. पूण आमी जाणा गोंय वयर सच्चे सुवातेर सोकला पडत आहा. गोंयांत कांय ना. 39 वर्सां जालीं आनी आमी एक सांग झगडटा हांव कितले म्हयने जाले. 39वें कलम सरकारा रद्द कर, कॅन्सल कर, नाका आमकां. पुरो जालें तें पुरो आतां. भणिदान भावनो आमकां खोस भोगता की आमकां आमदार आहा झाडू घेवन आनी झाडवाचें काम कितें साफ करपाक. आनी आमी रावता हांव जे भाशेन दिल्ली मनीस केजरीवालान केलें तेच भाशेन आमचो कॅप्टन करतलो. पूण हांव जाणा इतलें आमचें पर्यावरण इबाडलां की ताच्यान एकल्याच्यान जावचें ना. ताका बाराबोर सांगात जाय आनी बरो सांगात ताका मेळटलो म्हूण रावता. हांव आमच्या भाव भयणांक परबी दिता की वयर माचयेर बसून आहात आनी ते भाशेन आमच्या हायकोर्ट एडवोकेट कितें वाचता आनी एक पावट आमचे कॅप्टन वेन्सिक वाचता आनी हाची कार्यावळ घडोवन हाडल्या ताकाय सगल्यांक परबी दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर तुज्या मोलादीक उतरांक. आतां आमी पुरस्कार परत कंटिन्यू करतले. उपकार मागता येवं मुखार सरो. तुम्ही पळयतात GNH.